हाली उजो लागपाच्या घडणुकांनी परत वाढ जाल्यात। 2 दीस पयलीं वागुर्मे सत्तरीच्या काजू बागायतीक उजो लागिल्लो। सत्तरीच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत कार्य करून हो उजो नियंत्रणात हाडिल्लो। ते उपरांत आता मोर्जे आनी सांखळेच्या मायणा नावेली वाठारात उजो लागून काजू बागायतीचें बरेच लुकसाण जाला। रानाक उजो लागपाच्यो घडणुको मार्च म्हयन्यांत पळोवपाक मेळटात। पोरूय मार्च म्हयन्यांत रानाक उजो लागिल्लो। आता ह्यो घडणुको वाडच्या पयलीं रान खाते आनी सरकार कितें उपाय येवजण करता ते पळोवचे पडटले। नमस्कार। आमकां खबर आसली की सत्तरी बागान गेले कांय दिसाचे उजो लागपाचें सत्र सुरूच आसा आनी काल बुधवारा सुद्दां अशेंच खूब कडेन उजो लागून मोठ्या प्रमाणात जंगल बाग वनस्पती जळयली आसा। पयलीं म्हणटा ते मायणा नावेली हांगासर मोहित इस्पत कंपनीचे थंय जंगल बागात उजो लागून मोठ्या प्रमाणात झाडां जळयली आसा। तशेंच वागुरे हांगासर वायग्रेश्वर मंदिरा जवळ गवताक सुके गवताक उजो लागून मोठ्या प्रमाणात गवत जळ्ळें। तशेंच सायडीची झाडां आसली ती सुद्दां जळयली आसा। ह्या वेळार जेन्ना वाळपे अग्निशामक दलाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना उजो पालोवपी दलान घटनास्थळी वचून बेगोबेग उजो पालयलो। मात वागोरे हांगासर गेले कितले दिसाच्यान उज्याचें सत्र हे सुरूच आसा। तेतूनच काजी बागायती सुद्दां उजो लागपाचे सुरू आसा। आयज मोर्जे डोंगरार जर नजर मारली तर डोंगरार पयलीं ज्या पद्दतीन व्हडा संख्येन झाडां आशिल्ली ती झाडां नश्ट जावपाचें काम सुरू आसा। ह्या डोंगर माळ राना वयल्या सगळ्यो जमनी दिल्ली भागातील नागरिक आणि व्यावसायिकांनी विकत घेतल्या आणि त्या वाठारात बांदकामां करपाचें काम सुरू जाल्या। हालींच फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या डोंगर माळ रानांक उजो घालून झाडां जळपाचो प्रयत्न सुरू आसा, पूण हाचेर कोणूच लक्ष दिना। सरकार प्रशासन हाचे कडेन दुर्लक्ष करता। त्यामुळे ह्या लोकांक अशे घटना घडले तरी तांकां जाग येना। प्रशासन ताचेर कांयच उपाय येवजण करना, त्या खातीर लोक तिडक उक्तायता। डोंगर माळ रानार जर आमी नजर मारली तर व्हडा प्रमाणात आगी लायल्या उपरांत त्या डोंगर माळ रानाचेर जंगलां कॉन्क्रीटची जंगलां उबी करपाचो काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आसा। राजकर्ते स्थानिक पंचायत मंडळान हाचेर जर पुराय दुर्लक्ष केले तर भविष्यात डोंगर माळ रान हे आमच्या मोर्जेकारांच्या किंवा जमीनदाराच्या हातात नसतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।